नमस्कार, आम्ही आसात हरमल हांगा आसा आणि तुम्ही फाटल्यान पळयतात जे डिमोलिशन स्ट्रक्चर जे आसा डिमोलिशन करपाक आयल्या। आमी आसा गिरकर वाडा हरमल हांगा आसा आणि CRZ जे 200 मिटराच्या भितर बिचाच्या 200 मिटर भितर जे स्ट्रक्चर येता तांचेर एक्शन घेवपाक आयल्या। हायकोर्टाच्या ऑर्डर प्रमाण हायकोर्टाच्या आदेशानुसार हांगा जे स्ट्रक्चर आशिल्ले तांचेर एक्शन घेवपाक आयल्या। काल एका दिसान तांच्यांनी 4 स्ट्रक्चर तांच्यांनी डिमोलिशन केल्या आणि आयज 3 केल्या आणि त्याच्या उपरांत अजून उरलेले जे आसात ते स्ट्रक्चराचेर सध्या एक्शन घेवप सुरू आसा। ह्या स्पॉटार सध्या पेडणे मामलेदार त्याचबरोबर CRZचे अधिकारी सेक्रेटरी लोकल हेर जे आसात आणि हांगा फुडली जे डिमोलिशन जे आसा ते करीत आसात। डेमोलिशन ऑर्डर म्हणजे हायकोर्ट डायरेक्शना प्रमाणे आमी 15 स्पॉटाक धाडलेले। ते 15 आमकां ऑर्डरी मेळ्ळे पंचायतीतून आमचे डेप्युटी डायरेक्टरांतून आणि थंयच्यान मागीर आमकां डेमोलिश स्पॉट आमी हितूनसून आमकां दिला कलेक्टरांचा। थंयच्यान आमच्यान कालच्यान चालू आहा। आज मेरेन आतां आमी दनपार मेरेन 6 स्ट्रक्चरां आमी हे केल्या डेमोलिश केल्या आणि आता बाकीचे आहा ती फुडें आमी कॅरी आउट चालू आहा। ओके, अलॉंग विथ आमच्या बरोबर आमचे ऑफिशियल आहा, मामलेदार आहा, एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट आहा, पोलीस पर्सनल आहा, PSI बी सगळ्याचे टीम आहा। मागीर आमचे परत PWDचे DCP ऑफिसर आमचे कडेन आहा ते हेल्प तेंच्या हेल्पान आमी ते हे करता। ओके सर, या थँक्यू। हांगा लॉ एंड ऑर्डरचे इश्यूज जावंक जायना त्या खातीर मांद्रे पोलीस स्टाफ त्याचबरोबर मोपा पेडणे पोलीस स्टाफ हांगा दवरपाक आयिल्ले आसात आणि सध्या फुडली जे स्ट्रक्चर तांकां दिल्ले टोटल 15 स्ट्रक्चर डिमोलिशनाचे ऑर्डर आयिल्ले तातूंत आतां सध्या 6 ते 7 डिमोलिशन जाल्ले आसा आणि फुडले जे उरलेले आसात ते डिमोलिशन CRZ ऑफिसर आणि त्याचबरोबर हेर जे ऑफिसर आसात त्याचबरोबर अलॉंग विथ पोलीस स्टाफ घेऊन फुडले जी कारवाई आसा करीत आसात। प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी।